मिसळा उपरांत परत येवकार दिवचले मतदारसंघात जनसंपर्क मेळावो जावपाचो आसा। जनते कडेन संपर्क करपाक हो मेळावो खासा आयोजीत केला अशी माहिती दिवचलेचे आमदार राजेश पाटणेकर हांणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। हो दौरो पूर्ण वेळ आसतलो, सकाळी 9 ते रातचे 9 पर्यंत फुल डे ह्या मतदारसंघात उरतलो। मुख्य कारण आसा हो संपर्क दौरो। कार्यकर्ते म्हणा, लोकप्रतिनिधी म्हणा, सरकारी ऑफिसर यांचे संपर्क आसतलो। त्याच बरोबर मेन मुद्दो जो आसा ह्या संपर्क दौऱ्याचो हो लोकांची जनतेची सुसंवाद हे मुख्य कारण आसा। ह्या खातीर मनोहरभाई सोमार 19 तारखेक कुंकळी मतदारसंघात येता। लोकांच्या प्रश्नांची निगडीत आसात, जोडलेली आसात। हे सगळे टॉप लेवल ऑफिसर्स हांच्या वांगडा बैठक मुख्यमंत्री त्याच बरोबर दिवचली मतदारसंघाचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक, मतदारसंघाचे सरपंच, पंच, झेडपी हे सगळे त्या बैठकीत उपस्थित आसतले। ज्या हेतून थंय पालिकेतर्फे, नगरपालिकेतर्फे, पंचायती मार्फत, झेडपी मार्फत समस्या मांडल्यो वयतल्यो कितें आहात त्यो, आणि तेजे ते सगळे निरसन ह्या बैठकीत जातले। मुख्यमंत्री शहरात जवळजवळ दनपार 3 पर्यंत आसतले। तेज्या उपरांत पंचायत दौरो सुरू जातलो, ज्या हेतून 3:30 धाकटी वंदिवता मुळगांव हांगा पब्लीक मिटींग आसा, ज्या हेतून मुळगांवच्या जनतेची सुसंवाद साधलो वयतलो। तेज्या उपरांत ठाणेच्यारांक अडवळपाल शांतादुर्गा मंदिराच्या सभा मंडपात, तेज्या उपरांत 5:30 मेणकुरे, 6:30 भूमिका महादेवाच्या मंदिराच्या परिसरात, 7:30 कासारपाल हांगा पंचायती समोरच्या ओपन स्पेसीत मोठो कार्यक्रम नाटकपरशाही ग्रामपंचायतीचो जातलो। ज्या हेतून जे नाटकपरशांत 8 गांव आसा, ह्या गांवांच्या लोकांचे संपर्क मुख्यमंत्री